नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया ओव्याच्या पानाची भजी। ही हांवें वट्टे लावाची पानां घेतल्या, ओव्याची पानां हाजी आज आमी भजी करूया। ही वट्टे लावाची पानां हांवें पोरसांतल्यान काडून हाडल्या आनी बरी उदकान धुवन घेतल्या। हे हांवें एक बाउल घेतला। हे हांवें 1 कप चण्याचें पीठ घेतलां, बेसन तें घालुया। तातून घालता चवी पुरते मीठ, पाव चमचो घालता हळदीची पावडर, अर्धो चमचो घालता मिरचीची पावडर, अर्धो चमचो घालता कोथमिरेची पावडर, 1 चिमूटभर सोडा घालता, बेकिंग सोडा। मिक्स करून घेऊया। आता तातून थोडे थोडे उदक घालून कालून घेऊया। बरें सारकें मिक्स करून घेवपाक जाय। तातून गुळे उरपाक जायना, गुळे सगळे मोडून घेवपाक जाय। पीठ कालयता आसतना पातळ करपाक जायना आनी खूब दाट दवरपाक जायना, अशें जावपाक जाय। मिक्स करून जाल्या नंतर एक 10 ते 15 मिनटां पीठ आमकां अशेंच दवरपाक जाय। मातशी ताका फूग येवपाक जाय। कायलीन तेल घालून तेल हांवें तापत दवरलां। तेल तापता आसतना गॅसाची फ्लेम हांवें हाय दवरलेली। एकदां तेल तापले तशें गॅसाची फ्लेम मिडियम करपाक जाय। ही वट्टे लावाची पानां, ओव्याची पानां अशी करून सारकी दोनूय वटल्यान पिटयेन बुडोवन घेवपाक जाय आनी हळू तेलान सोडपाक जाय। हळू अशी परतून घेऊया। खूब गच्च घालपाक जायना, गच्च घातली जाल्यार मागीर ती परतुपाक सारकी मेळना। दोन्ही वाटल्यान बरी भाजून घेवपाक जाय। अशी बरी दोन्ही वाटल्यान तळून घेवपाक जाय। आता पळयात, ही तळून जाली, हांव काढून घेता। पळयात कितली मस्त भजी जाल्या ती, एकदम कुरकुरीत। आता ही जाली, हांव काढून घेता। आणि पळयात कितली मस्त जाल्यात ती भजी, मस्त सामकी रुचीक टेस्टी वटलावाची भजी, ओव्याच्या पानाची भजी खूप रुचीक लागता, टेस्टी लागता। तुम्ही नक्की करात। माझी रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तसेच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करा। परत मिळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्त राहात, देव बरे करू।